Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तो बरो जातलो म्हणून सांगता लोकांक हिलिंग जातलें म्हणून सांगता जाल्यार मेडिकल ग्रावंडाचेर आयज तो बेल मागता ताची बायपास जाल्ली आसा म्हणटा गॅस्ट्रीक सर्जरी कितें लायनीची सर्जरी जाल्या अशा काही गोश्टीचेर आयज होच मनीस बेल मागता जो लोकांक हिलिंग करता ताचेरूच आतां प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लें आसा की हे हिलिंग तो कशें करता जर येतले आमी मागता ह्या माध्यमांतल्यान की अशे अनेक पॅस्टर्स निर्माण जातले हे तरेतरेचे व्यक्ती निर्माण जातले हाचेर कायम स्वरुपी उपाय हो आमचो सगळ्यांचो मागणी आसा की धर्मांतरण विरोधी कायदो ही आमची मागणी आसा. बेल मिळण्यासाठी त्याला स्वतःला आपण आजारी आहोत हे दाखवावं लागतं. केवळ डॉमिनिकला अटक करून फायदा नाही, त्याची बायको तेवढीच जबाबदार आहे. मग तिला सुद्धा अटक होण्याची गरज आहे आणि केवळ अटक ह्याच्यावर आम्ही समाधानी नाही आहे, कारण गेली 10 वर्ष आम्ही या तक्रारी करत आहोत, पण पोलिसांनी सरकारने शासनानं कधी याची दखल घेतलेली नाही. आमची अशी एक मागणी आसा की डॉमिनिक आणि जोवानांक कायद्याच्या प्रावधानान जे कितें वेवस्था जी आसा तातूंतल्यान तांकां अत्यंत खर अशी शिक्षा जावची. सगळे हे गोरख धंदे जे आसा, बाटोवपाचे धंदे जे ताणें सुरू केल्या ती सुद्धा वास्तू जी आसा ती जमीनदोस्त करची अशा प्रकारची विनंती करता. म्हापश्यां सुद्धा अनेक लोक जे आसा, थंयचो जॉशुआ आसा, जॉशुआ डिसोजानूय फाटीं जो एक स्टेटमेंट जो दिलो की ना हांगा कोण धर्मांतरण जायना आनी असो कितें तरी ताणें जो हें केलो ते प्युअरली बिकॉज ऑफ वोट बँक पॉलिटिक्स. हे सगळे राजकारणी जे आसा दुर्दैवान धर्माच्या अगेन्स्ट वचून हे असले इलिसीट आणि इल्लिगल धर्मांतरणाचे प्रोटेक्शन जे करपाक लागला तांचो आम्ही निषेध करता. इतले मजगती दुसरे दिसा बिलिव्हर्स प्रचारक डॉमिनिकाक 10,000 रुपयांच्या बेल बॉन्डाचेर सशर्त जामीन मेळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.